एक्चुअली प्री मान्सून डिस्कशन आमी सगळे मेंबरां हांवें आपयलोले आनी हांवें सेक्रेटरीकूय आपयलोलो कित्याक आमची एक 2 तारखेर आमची स्पेशल मिटींग जाल्या रिगार्डींग हेजे प्री मान्सून वर्क आनी डेवलपमेंट वर्क्साचे. सो आमकां 1-2 फायलो ऑलरेडी येयलो आहाय, हेज्यो पास जावन येयलो आहाय, खंय व्हिडियोसान ऑलरेडी टेंडर जालो आहा आनी तेजी फकत वर्क ऑर्डर दिवपा उरलो आहा. सो हांवें मेंबर म्हाका डेली फोन करून विचारूंक लागले, सरपंच आजून देखून कित्याक आमची वर्क ऑर्डर दिवना. सो हांवें म्हणलें आयज आमी डिस्कशन करया हेजेर आनी हांव म्हणलें सेक्रेटरीकूय आपयता. सो हांवें गेले कॅबिना, सरपंच कॅबीन, हांवें सगळ्या मेंबरांक आपयले, सेक्रेटरीकूय आपयले. ड्युरींग डिस्कशन हांवें तेका आमी तेका क्वेशन केलें, जेन्ना टेंडर जावन येयलोलो आहा ऑलरेडी व्हिडियोसान, जाल्यार तूं हेजेर रेजोल्युशन नंबर कित्याक दिना? वर्क ऑर्डर एक्चुली सरपंचा लागता, सरपंच सायन मारता वर्क ऑर्डर. तेगेलो हिंगा कांय रोल ना, कित्याक आमी ऑलरेडी मिटिंगे रेजोल्युशन घेयलो आहा. तो एशे कोन्न एक्टींग कोत्ता म्हणचे तो आपूण सारको मिनिस्टर वो डायरेक्टर जालोले भाशेन एक्टींग कोत्ता आनी तेका आमी क्वेशन केलें जाल्यार तो आमकां पोत्ती जबाब दिता. तेन्ना कोण एकटो येयलो थिंगा मेळोंक, आमचे पंचायती कोण मेळों येयलो, तेन्ना तो म्हणूंक लागलो ही मनशां आपल्याची तकली हाताय म्हणूंक लागलो. तेन्ना आमचे एक वॉर्ड मेंबर सनिफा रेजिना मंदीचे 5 तेणें तेन्ना तेका क्वेशन केलें, सेक्रेटरी तूं अशें करून कित्याक उलयता, तुजी आम तकली खंय हाताय. सो आमकांय रायट आहा न्हू क्वेशन करपाक. तेका फेसली एब्यूज लँग्वेज तेणें यूज केली, इवन बॅड वर्ड्स तेणें दिले, तेका कळ्ळें न्हू. सो ते थिंगा रडों लागले. आमकां तें बरें दिसना. एक लेडीक हांवें तेका म्हणलें, सेक्रेटरी तुज्यान ही लँग्वेज पळय तूं उलयता, तूं ती लँग्वेज रॉंग, तुवें अशें करून मेंबरा फुड्यान उलोवपाक जायना. थिंगा हाडून दवरला फकत मेंबरां ट्रास करपाक. हांव म्हणटा कितें, तूं मेंबरांचेर कितें तुका एनिमिटी आहा न्हू, तूं आमकडे काड, पूण लोकां प्रॉब्लम करता. हे वर्क्स आमचे पर्सनल न्हू, हे प्री मान्सून वर्क्स लोकांचे. आतां फाल्यां तर कोल्ड लागलो, कोल्ड लागल्यार हें सगळें गेलें काम, कांय व्हॅल्यू ना हेजो. हें आतां सांगों जायना, एनी टायम कोल्ड लागोंक शकता. सो हें आमचें डिस्कशन आसलेलें, कित्याक तो इतलो एग्रेसीव जाता न्हू. म्हाका आतां 15 वर्सां कंप्लीट जायत येयली, 1 म्हयनो उरला आतां, 15 इयर्स 3 टर्म आहा हिंगा. आमी लोकां कडेन आमचें इतलें बरें रिलेशन आहा, सगळे स्टाफा कडेन बरें रिलेशन आहा, MLA कडेन रिलेशन आहा, ऑल ओवर आमी सगळे आमकां कॉपरेटीव आहा. पूण तो असो बिहेव करता, तेका खरें ट्रिटमेंटाची गरज. ॲक्च्युली इट इज अ सॅड थिंग, बट आमी सगळीं डिस्कशनाक येयलोली, सरपंचान आमकां आपयल्ली म्हणून आमचे प्री मान्सून वर्क्स एंड अदर डेव्हलपमेंट वर्क्स जे आसले तेजेर डिस्कशन करपाक. सो वी हॅड अ लॉंग डिस्कशन आनी डिस्कशन जाता जाता थिंग एक कोण येयलो भितर एज सरपंचान सांगलें तशें, आनी तो म्हणपाक लागलो दीस पीपल आर सिटींग आनी हिटींग माय हेड एंड टॉकिंग नॉनसेन्स म्हणपाक लागलो. सो हेजेरसून हांवें ताका इतलेंच म्हणलें, सेक्रेटरी तूं तशें कित्याक म्हणटा, नॉनसेन्स वर्ड इज यूज करप म्हणल्यार रॉंग जालें न्हू, कित्याक आमी वी आर कम टू फॉर अ डिस्कशन दॅट वर्क इज रिलेटेड टू द पीपल ऑफ द पंचायत. सो इतलेंच म्हणलें ताका, सेक्रेटरी सर तेश कोन्न उलयनाका, आमी कांय हिंगा तुजी तकली खावपाक येवंक ना आनी नॉनसेन्स उलोवपाक येवंक ना. इतल्यानूच तो सामको उठलो, आपल्या सिटार वयलो आनी म्हणपाक लागलो यू जस्ट शट अप एंड जस्ट सीट डावन ओवर दे, यू डोंट टॉक ओन्ली, म्हाका इंग्लिशीन म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें कित्याक उलोवचें ना, हांव बी एक पंच मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, सो म्हाकाय बी रायट्स आसा न्हू उलोवपाक, आय ऑल्सो कॅन क्वेश्चन यू. बट तेजेर तो कुतूनच म्हणपाक लागलो नो यू जस्ट शट अप एंड सीट ओवर दे, यू जस्ट अब्युसिव लँग्वेज यूज केलें. आनी तेजेर ताका इतलेंच म्हणलें यू कॅनॉट से दॅट टू मी, यू डोंट हॅव एनी रायट टू से दॅट टू मी म्हणून सांगलें ताका हांवें. इतल्यान सरपंचानूय म्हणलें ताका, सेक्रेटरी तूं तेश कोन्न उलोवपाक शकता ते कोणें काय म्हणून. कुतून तो काय आयकना जाल्यार यू जस्ट गेट लॉस्ट, म्हाकाच पॉयंट आउट करून एज इफ ही वॉज टार्गेटींग मी ओन्ली, ताका म्हाका म्हणपाक लागलो यू जस्ट गेट अप फ्रॉम हियर एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर म्हणपाक लागलो. आनी नेटान कॅबिनांतलो उठला आनी भायर सरला आनी गेलो तो. नो नथिंग एनिमिनिटी एज ऑफ तो आतांच रिसंटलीच जॉईन जाला आसतले, एक 10 to 15 days जाला आसतले. एंड वी आर नॉट मच इन इंटरॅक्शन, म्हणल्यार कम्युनिकेशन तितलें जावंक ना. बट एज अ सेक्रेटरी या ऑफकोर्स आमचें कितें आसता तेन्ना आमी ऑब्वियसली तांचे कडेन इंटरॅक्ट जातात. मॅडम आतां तुमचो जो मिनिस्टर आहा, पंचायत मिनिस्टर मोहीन गुदिनो, येस, ही इज ऑल्सो फ्रॉम दाबोलीम, चिकालीम पंचायत ऑल्सो फ्रॉम दाबोलीम. एनी एक्सपेक्टेशन दॅट यू हॅव फ्रॉम द मिनिस्टर ऑन दीस इशू? येस, ऑब्वियसली सारकें एक्सपेक्टेशन्स आसात, कित्याक एज अ मिनिस्टर ही हॅज ऑलवेज रिस्पेक्टेड अस एज अ पंच मेंबर्स. ताणें आमकां केन्नाच लेट डावन करूंक ना. But and I think he should seriously take a note on this issue because he is a secretary. He should know that he is talking to a punch member. Today he spoken it to me. Tomorrow he will target someone else and speak to them like that. But हांव सराक रिक्वेस्ट करता की ताणें सिरियस एक्शन घेवपाचें तेंचेर आनी तांकां as a secretary he should know how to behave. He said that I am uneducated. I would like to bring it to his notice that I am a BA graduate. आणि
म्हाका फूल नॉलेज आसा ना जाल्यार देखून ताणें आमकां शेअर करपाक जाय आनी आमकां सांगपाक जाय कितें आसा तें. बट तुमी हेचेर ऑफिशियली कितें कंप्लेन तुमी पंच मेंबर्स टुगेदर युनायटेडली कितें ऑफिशियल लेटर बीन करतले डायरेक्टराक जावं Yes, कितें so all the concerned departments, Director of Panchayat to the MLA sir, BDO office. तुम्ही सध्या कंप्लेंट केल्या आता आम्ही आता पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिला. That copy we will attach and forward it to the concerned department. लास्ट आतां आमकां ऑलमोस्ट 10 years जाले पंचायतीन बट दीस इन्सिडंट फर्स्ट टायम पयला आमी म्हाका दिसना आनी फूल गोंयान सो सेक्रेटरीन अशें उतरां उलयली आसतली दॅट ऑल्सो ऑन अ फिमेल पंच मेंबर आमचे ते बाबडे रडपा लागले थिंगा आमकां खूब वायट दिसलें तेन्ना बाबा एक सेक्रेटरी विदावट एनी रिजन ते बाबडे केन्ना उलयना एक्चुली नॉर्मली आमचे पंच आसतनी आंगार येवपा लागलो आमी पाशेच काडले एक्चुली पळोवपाक गेले आमकांय राग येता पण कंट्रोलान आसपा जाय आनी सेक्रेटरी विदीन 10-15 days तो न्यू भुरगो तो आता इन पंचायत एंड ही इज बिहेविंग लायक तो CM आपूण एक काम करपाक दिवपाना सरपंचाक धमकी दिता हांकां मेंबरांक स्टाफांक दॅट सपोज टायप केलें कितें सरपंचान आपूण तांकां सॅक करतलो तेजे कडेन पावर आसा सॅक करपाचें व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट एक्चुअली एरोगंट मिन्स लिमीट आसता एक एरोगन्सी ऑल्सो क्रॉस केला ताणें लिमीट डायरेक्टर ऑफ पंचायत मोविन सर आसा मिनिस्टर दे हॅव टू टेक रियली ताचेर एक्शन घेवपा जाय ते म्हणजे लायफ हांवें केन्ना चोयलें ना एक बायलेचेर एगेन्स्ट उलोवप एब्यूज करप आनी जे लँग्वेज तेणी यूज केल्या जी लोकांची सांगपाची न्हू आनी म्हाका दिसता सॅनिपानूय ते सांगलो ना आनी तें जाल्यार कॅबिनाक हेगे सरपंचाक कॅबिनात एक जालें तेका हिंगा जेन्ना तो येयला तो पब्लीक हॅरेस करता तेका दिसता तो आमकां मेंबरां हॅरेस करता म्हणून तो मेंबरां हॅरेस करना इनडायरेक्टली इज हॅरेसिंग द पब्लीक मुगले कितलेच फायल्यो पेंडींग आहा जी 18चे हें घेतलेले पास जाल्ल्यो 18 एप्रील आजून पेंडींग आहा इन्स्पेक्शन दवर म्हणून सांगता फूड इन्स्पेक्शन दवरना जी तितली थोडी इन्स्पेक्शन काडलें इन्स्पेक्शन दवरलो आहा तो आपूण अनऑफिशियल वचून इन्स्पेक्ट करून येता आय डोंट नो कित्याक रिजन बिहायंड तो कित्याक लागून करता एक तर ताका कितें आमचे फेथ ना और आनी कितें रिजन आसपाक शकता पूण जे पण आयज जाला न्हू तें म्हाका दिसता आनी हुंचे पंचायतीन हुंचे सेक्रेटरीन आतां म्हाका 5 वर्सां जाय तेली हिंगा हुंचे सेक्रेटरीन हे भाशेन आमचे कडेन बिहेव जालें ना वी रिस्पेक्ट देम दे रिस्पेक्ट अस आनी आयज पड जाला तो आमचे उजेर मेंबरां उजेर तो सरपंचाक सांगता तूं सायन कर आनी चोय हो कोडो दी आनी चोय आपूण स्टाफा म्हणपाक सॅक करतलो पयलीं म्हणपाक स्टाफा सॅक करतलो तुगे तें हें केलें जाल्यार टायप केलें जाल्यार दॅट मिन्स सरपंचा थिंग वॅल्यू ना सो दॅट पंचायत चलता फकत सेक्रेटरीचेर आनी पंचायत हॅज नो वॅल्यू